सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट फाब्रिकाची लेगाद मीस आमी भेटयता आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया फिलीप आनी सुजान कोस्ता आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज बाबार्ताची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी एलेक्स कार्वालो आनी फामील आल्त दाबोली मार्सेलिनो टी.बी. फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आनी हे संवसाराचे शांती पासत देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तिच्या भाव भयणीनो जेजूचे मागणे आपल्या शिसां पासत आयज तावन शुभ वर्तमानान आमी सुरू करता जुवांच्या 17व्या आवेस्वरान जेजून आमचेय पासत मागणें केलां देखून खुशाल जावया आनी जेजूच्या मागण्यांत एक रावन आमचें भाग्योनपण वाडूंक आनी आमी सदांच सुरक्षीत उरूंक एकामेका बरोबर आमी मागुया आनी जायते फावटी हें समजूंक मानून घेवंक आमी चुकल्या देखून देवाच्या काकलुतीक उलो मारुया हांव पातकी सर्पविधार देवा तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता मनान चिंतून तणावन सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो बोड अपराध सदभाग घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया बापा रोग साक्षांचें रोगोत क्रिस्ती भावार्थाचें बी जावंक तुजे जाणवायेन तुवें निर्मिलें बागयोन चार्ल्साच्या आनी ताच्या सांगात्यांच्या रोगतान भिजयल्लें आफ्रिकेंतलें तुजे पवित्र सभेचें शेत फळां बरीत जावं आनी उदोंद पीक दिवं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासनाक धर्मदुताच्या इतिहासावयलें वाचो मिलेत तावन पावलू एफाजाची पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवन हाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें आजियान हांवें पांय दवरला तेतून हांव तुमचे मोदें कसलो जियेलां तें तुमी जाणा सगळे लानविकायेन आनी जुदेवाच्या आटकां नाटकां लागून दूख आनी कोश्ट मोदें हांवें सोम्याच्या सेवा केल्या तुमकां बरें पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सोडूं ना हांवें तुमकां दवरला परगोट केला आनी सोबे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकून दिल्या देवाशी पोतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरता म्हूण जुदेवाक आनी ग्रीकाक हांवें उलो मारला आनी आतां पळयात कोदी जालचो म्हूण समजून हांव जेरुसल्याक वेतां थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकलो
पूण म्हाका बोणकुणींत आनी कोश्ट रावता म्हूण पवित्र आत्मो सगळ्या शारांनी म्हाका कोडयलां आसा. पूण हांव म्हजे जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाचे देण्याचेर वर्तमानाक साक्षी दिवच्या पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सुम्या जेजू कडचे घेतलां म्हण्यारपण शांती पावूंक हे एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमची मोदें भोंवून राज परगटलां, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणा. देखून आयच्या दिसा संपूट घेवन तुमकां सांगता, तुमी सगळ्याच जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां खोलीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें तुमचो जबाब प्रिथिमेच्या राजांलो देवाच्या मानाक गायन करात. परतून म्हणया, प्रिथिमेच्या राजांलो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार बरेपणाची तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकोन करपोन गेलोलो तुजो देस तुवें नव्यान सुफोळ केलोय. तोय देवा, तुज्या बरेपणाक तुज्या गरिबांक तयार केल्ले तुजे पोरजेक बिराड गावले. जबाब प्रिथिमेच्या राजांलो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निर्तोतीन देवाक वाखुनया. आमचे सोडवणार कोता तो देव, आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताचेच हातांत तारून आसा मरण आनी जिवीत, सवेस्परा देवाचे गूट. जबाब प्रिथिमेच्या राजांलो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार हांव बाप्पा कडेन मागतलो आनी तूं तुमकां आनीक एक शारांती दितलो आनी हो तुमचें सवें सदांकाल आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जिवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, बापा, वेळ पावलो. पुतान तुका महिमा दिवंक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें हें ताणें तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक. हांवें तुका प्रिथिमेचेर महिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शात्ती पावयलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका महिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका बोर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कोडीत केलें. ते तुजें आसले आनी ते तुवें म्हाका दिले आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां.
जें सगलें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकोवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलां. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलय म्हूण तांणी सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना. पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां, कित्याक तें तुजें. जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें. आनी तांचे वरवीं म्हाका महिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, जेजूची फेअरवेल स्पीच चालू आसा ह्या दिसांनी शुभ वर्तमानान. आनी आयच्या भागान खेरीत भाशेन जेजू आपल्या शिसां पासत मागता. जेजूचें मागणें हें लांब मागणें जुवांवांच्या शुभ वर्तमानान 17वो आवेसवर खेरीत भाशेन हें आख्खें मागणें आमकां दिता. जेजून शिसां पासत मागणें केलां, जेजून आपल्या पाटलावदारां पासत मागणें केलां, जेजून तुजे आनी म्हजे पासत मागणें केलां. जेजून जे कोण पाटलावदार न्हू हिंडाच्या भायर आसात तांचेय पासत मागणें केलां. काय बरें मागणें जेजूचें. तर आयचो भाग जो आमी नियाळटाव, जेजून आपल्या शिसां पासत हे लागशिल्ले जांकां ताणें वेंचून काडलेले ते ताचे बराबर भोंवताले, ताचे बराबर जिवीत अणभवताले, तांचे पासत. आनी तांचे पासत मागण्याची गरज कित्याक? जेजून तांकां लागशिल्ल्यान पडयल्यात, तांकां एक एकल्याक ओळखिला. ते सगळे व्हडले भाग्यवंत न्हय, ते असोक्त मनीस. संवसारांत ते वेता आसतना तांचे मुखार खोंत आसा आनी खतरो आसा हेंय जेजून तांकां पयलींच शिडकायलां. तेच बराबर ते जायते पावटी कोण व्हडलो, हांव व्हडलो, तूं व्हडलो असल्योय उजती चलयतात, तेंय जेजून आयकलां. आनी देखून जेजूचें मागणें आपल्या शिसां पासत तांकां सुरक्षा, तांकां राख, सांबाळ. हे जे कोण आतां म्हज्या नांवान संवसारांत आसतले, जशें जेजून म्हणलां हांव आतां आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. तर जे संवसारांत आसा तेन्ना तांकां धुमाळो येतलो, तांकां आडकोडी येतल्यो, त्रास जातले, ह्या सगळ्यान तांकां सुरक्षा मागता. हो वावर करूंक जेजूचो म्हणजे आख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात, तें बेस्तेन जायना. तें करूंक भाग्यवंतपणाची गरज. आनी ह्या संवसारान जियेत आसतना वेगवेगळे तरेन आमी बश्टवता, वेगवेगळे तरेन आमकां पातकाची ओड येता, वेगवेगळे तरेन देंवचार नाडटा. देखून जेजू आपल्या शिसां पासत मागता भाग्यवंतपण, सॅंक्टिफिकेशन. कित्याक ह्या भाग्यवंतपणा वरवीं तांणी जेजू संवसाराक परगटूंक जाय. आनी हें सगळें करता आसतना एक एकलो जरी तर गेलो आनी वावर करता तो तितलो फळा बरीत जावचो ना. पूण सगळे बाराबर मेळोन जरी तर वावर करतात जाल्यार तांचो वावर फळा बरीत जातलो. आनी देखून जेजू तांचे पासत मागता ती सगट एक जावं, तांच्या एकवटा खातीर मागता. तर आमचे पासत भाव भयणीनो, जेजून इतलें बरें मागणें केलां जाल्यार हें मागणें जाणा जावया. आनी जेजून जें मागणें केलां तें आमच्या जिवितांतल्यान आतां दिसती पडूंक जाय, ताचें फळ. आनी देखून आमी सुरक्षीत रावया, एकामेकाक सुरक्षीत करुया, आमी भाग्यवंत जावया आनी आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या मागण्या वरवीं एकामेकाचें भाग्यवंतपण वाडोवंक वावरुया. आनी हें सगळें करता आसतना आमीच एकवटान रावया. आनी तेन्नाच पवित्र सभा आनिकूय वाडटली आनी चडटली. जशें भाग्यवंत पावलू एफेसकारांक तांचे बराबर वचून वावर करता आनी तांकांय ह्यो सगल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू सांगता. आयज पयलें वाचलां तेंय पावलूची फेअरवेल स्पीच एफेसकारांक. तांचे बराबर वावर केल्या उपरांत ह्याच भाग्यवंतपणान जिवंक पावलूय तांकां आपयता. तर आमकां हेच देणें फावो कर म्हूण मागुया. होच जेजू ह्या आल्ताराचेर आतां आमचे पासत आजीर जाता. आमकां वेगवेगळे तरेच्यो आडकोडी, त्रास, कश्ट आसात, आमकां दुमाळो आसा, आमकां जायते फावटी दुबाव आसा, ते सगळे ह्या आल्ताराचेर
ह्या उंड्या सोऱ्यान जेजूक उबारुया आनी ते बदलून आमकां खरो भावार्थ, आमकां खरी नवसरणी आनी खरें भाग्योनपण दी म्हूण मागुया. Hallelujah. C1, page number 28. C1. पृथ्वींतल्या मनशाच्या वावरान केला तो आमकां तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलें तो दाखोवचो सगळें तुका बळी दिला मनशाच्या म्हज्या भाव भयणीनुय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, पातक करचे परस मरूंक तुज्या बागयोंत रोग साक्षांक तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून हो वाखाणणेचो योद आमी तुका समर्पिता. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पिता आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स आनी ताच्या सांगाती रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गूट पोरगुटुया बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमचे पासत मागणें केलां, खुशाल जावया आनी जेजूच्या मागण्यांत आमचेय मागणें एक करून एकामेका पासत मागुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुशीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या वस्तू तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काणी करूं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संसारचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शिले संसारचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शिले संसारचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका
हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या बाग्योंत रोग साक्षांचें जैत समरंभून जेजूच्या जैताच्या गुठान आमी वांटो घेतला. दोगदावणी आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कोश्टां आडकोडींक भियेनासतना खऱ्या भावार्थान आनी तुज्या मोगान थीर रावंक आमकांय घोटाय मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. चोत्रायदोरची फाल्यां सकाळीं 6:30 वाजता बो पवित्र संस्काराची बोजवण जातली आनी त्या उपरांत मीस. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25. शार्लेट गोम्स आल्त दाबोली ही आमची भयण सोंपून गेल्या. तिचो इंतेर फाल्यां जातलो. Satan